देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतले आनी मातेवाचे शुभ वर्तमान. इलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां आनी ताणीन ताका वळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत 3 व्हड प्रवाद्यांची खबर करता. इलायजा, जुआंव बावतिस्त आनी जेजू क्रिस्त. हे तेगूय प्रवादी जाणा आसले तांकां देवान पाठयलेले म्हूण देवाची खबर पुरगोट करूंक, बियेन आसतना स्वताचे गोवाय आनी साक्षी जावंक. पूण लोकांनी तांचो निरोप आनी संदेश आयकलो ना. तांणी तांकां किकोत केले, तांची खेबाडां केलीं, मोस्कोऱ्यो केल्यो, तांकां नाकारले आनी हे तेगूय प्रवादी तोन्ने पिरायेरूच ओंतवल्ले. एक प्रवादी म्हटल्यार देवाच्या उंतराचो आवाज. एक प्रवादी देवा आनी मनशा मदें देवाचें उतर उलोवंक मोदेस्त आसता. आनी जेन्ना एक प्रवादी देवाच्या प्रेरणा प्रमाणे उलयता तें केन्नाच चूक करचें ना. एक प्रवादी आपलें चिंतप मौन आनी खोशी कुशीन दवरता आनी देवाची खोशी कोत्ता. तांच्या तोंडान देव आपली उंतरां घालतलो आनी सगल्यो आपल्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. हें आमकां पोन्न्या कोरांत शेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेळटा. हे प्रवादी देवाचो सेवक, हे प्रवादी देवाचे संदेशकार जावन आसलेत. ते फोटींग न्हय आसलेत, न्हय म्हूण अंत्यक्रिस्त ओ ते देवाचेर, क्रिस्ताचेर ओ पवित्र आत्म्याचेर न्हय म्हूण देवाचे पुर्जेचेर ओ देवाच्या राजाचेर आड नासले. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.